हॅलो फ्रेंड्स, तर आयज आसा माझ्या मिनी व्लॉगाचो डे 4. तर तुम्ही हांगासर पळोवपाक शकता सकाळची ऑलमोस्ट 10:30 सुमार जाल्या आणि आयज सकाळीच आमचो करंट जो आसा पळय तो खंय गायब जालो खबर ना. ह्या गरमेक आनी विदावट करंट रावपाक जाता कशेंच जायना म्हाज्यान तर सकाळ फुडें उठून हांगासर देवाची पुजा बी जी आसा पळय ती ऑलमोस्ट सगळी जाल्ली आनी बाकीची जी कितें घराची कामां आसा पळय ती सगळी जाल्ली. हांवें हांगासर म्हजें थोडेंशें काम आशिल्लें रायटिंगाचें तें कंप्लीट करून घेतलें. डायरी 2024ची बट काम जें आसा पळय न्हू तें 2025चे. सो कन्फ्यूज जायनाकात. हें सगळें करता म्हणल्यार ऑलमोस्ट न्ही म्हाजी 15 मिनटां सुमार गेली. तर म्हटलें रांदपाक अजून खुबसो टायम आसा, बेश्टीच गडबड घालून कांय उपयोग ना अशें म्हटलें आनी हेचे सायडीचे थोडेशे कबडाची सायड जी आसा पळय ती क्लीन करपाक घेतली. तर खूब दीस जाले हेजे सायडीन कबड जे आसा पळय तें क्लीन करून नाशिल्लें. तर सगळे कपडे बी जे आसा पळय ते ऑलमोस्ट आशिल्ले जाग्याक तरी सगळे मातशे सेट केले. थोडेशे नॅपथलीन बॉल्स जे आसा पळय ते घालून घेतले. तर सगळे सेट जाले. मागीर किचनान म्हाजें काम जें आसा पळय न्हू तें करपाक गेलें. तर तेच्या नंतर सांजचे न्ही हांव हांगासर म्हाजी कांकणां आनी पांयांतलीं पैजणां जीं आसा पळय ती घेवन बसलेलें. सकाळीं कबड जें आसा पळय तें निवळ करतासर म्हाका ही म्हाजी पैजणां मेळ्ळीं. खूब टायम पयलीं ही हांवें घेतलेलें बारीकशी नाजूक डेली युजाक हांव घालतलें अशें म्हणून, बट डेली काय घालप जालेंच ना. तर म्हटलें आतां आयज ही कांकणां 2 आनी हें एक पांयांतलें जें आसा पळय तें घालून घेवया अशें म्हणून. तुमी म्हणटले एकूच पांयांतलें, तर हय एकूच पांयांक घालपाक म्हाका आवडटा पयलीं सावन, आतांच न्ही. तर ही दोनी जी आसा पळय ती हांवें एकूच दिसा खातीर वियर केली रोखडी सांजची. म्हळ्यार कांकणां जी आसा पळय ती काडून दवरली, पांयांतलें मातशें आजून आसा. आनी हो डेली अपडेट तुमकां सांजचो वेदर जो आसा पळय न्हू आमच्या सायडीन असोच जाता. तर आयज बी असोच जाल्लो. खबर आशिल्लें पावस पडपाना, जस्ट वेदर असोच जाता. तर म्हटलें झाडांक उदक घालून घेवया अशें म्हणून भितरलीं झाडां जी आसा पळय तांकां उदक घालून घेतलें. तर असो आशिल्लो म्हाजो आयचो दीस. तर परत मेळया अशेंच आनी एक नवें मिनी व्लॉगान.